म्हजें नांव निलेश नागेश बडाचे. हे म्हजें अंश लिकर स्टोर हांगा हांव थिवीम चलयता. राती अरावंड लायक 2 जावन 5 मिनटांनी 2 जाण कॉप्स भायर बसले, सॉरी चोर. आनी पयलीं तो आमचो जनरल स्टोर तो ओपन केलो खूब उगड थंयच्यान. ताच्या नंतर म्हाज्या सायडीन पावले. हे ओपन करता करता पयलें म्हणजे हेजेर पयलें हांवें कॅमेरा लावता जाल्यार न्हिदोन बीन ते पळयता म्हणजे गाडयो पास जाताना न्हिदताले म्हणजे आमी बेश्टे बसले अशें दाखयताले. पण फूल ओपन केलां, भितर सरले, सगळें चॅक केलें, कावंटर ओपन केलो. अरावंड लायक 63,000 म्हजे कॅश आसले. आनी चुकून म्हजें वॉलेटूय उरलेलें राती. वॉलेटान अरावंड लायक 11,000-11,500 सुमार आसतलें. वॉलेटांतले कॅश आयले, वॉलेट थंयच उडयला. आनी बाकीचे सगळें कॅश मॅश करून उडयल्लें आहा सगळें. कितें बियर बीन ओपन करून सगळं लायव्ह ताका व्हिडिओ सगळो कॅप्चर जाल्लो आहा म्हज्या हितून आहा कॅमेरान. आनी कितें चोरी केला शॉपार? चोरी आनी काय व्हरोना, बाटली बीन काडलेली तशीच दवरली. फक्त कॅश उखल्ले, आमचे उखल्ले आनी कुशीकच्या शॉपाचे उखल्ले. डॅमेजीस कितें केल्या शॉपाचे? डॅमेजीस म्हणजे सॅटरच मेन डॅमेज जाला, आनी काय ना. आनी मेजर काय? मेजर काय ना, सॅटरच डॅमेज केलो. आनी एक फोन म्हाजो फोडला, आयफोन. म्हाका कोणें फोन केलो 6:30 सुमार, जर आमचें शॉप ओपन आसा आनी तेजें शॉप काडला म्हणून. हांव येयलें आनी मागीर पुलिसाक फोन केलो. ओपन करता जाल्यार कॅश बी सगळें आमचें हें केलें, काडलें आनी सगळें भायर उडयलां. तें एक्झॅक्ट सारकें पळोवंक ना बारीक कितें आनी गेलां तें, पण ड्रॉवर फूल खाली गेला. कॅश अप्रॉक्सिमेटली कितलो आसलो तुमचो? 10,000 आसूंकूच जाय, 8-9,000 10,000 तरी आसूंकूच जाय. तरी आमी ताका चॅक करूं ना, कित्याक काल गडबडीन गेल्ली आमी म्हणून कॅश पळोवंक वचोंक ना. कित्याक 500च्यो जाल्ल्यो 8,000 कशे, बाकीचे मागीर चेंज करून नासतले. 10,000 तरी आसूंकूच जाय. आनी शॉपांतलें सामान कितें चोरी करून आसा? सामान ना, तें तितलें डिटेल बघूंक ना, कित्याक सगळं ओपन केलां आनी जस्ट बंद केलां. चड सारकें पळोवंक वचोंक ना. शटर ओपन नासलें तुमचें काय? ना, मातशें ओपन आसलें आनी जशें पेटलेल्या भशेन आसलें, तशें आनी कांय नासलें. तुमचें नांव कितें? मिथिला प्रशांत च्यारी. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.